वेळसा मागासलेल्या प्रवेश मार्गाच्या प्रश्नावेल्यान लोकांची दिकाबूल करिनासतना तथ्यांचेर आदारून चर्चा करपाचे आवाहन कुट्टाळेचो आमदार आतोन वाझ हांणी केलां. समाज वावुरपी रॉकेझिन्नो डिसोजा आनी रेल्वे अधिकाऱ्यांसयत वाझ हांणी वेळसांव प्रवेश मार्गाची पळोवणी केली. नागरिकांचो प्रवेश मार्गाचो प्रश्न सारको आसा, तातूंत डबल ट्रॅकिंगेचो मुद्दो हाडून लोकांची दिकाबूल करची न्हय अशें वाझ हांचें म्हणणें. प्रवेश मार्गाची मागणी पुराय जावपाक जाय. सगळ्या संबंधितांनी एकठांय येवन चर्चा केल्यार हो प्रश्न सोडोवपाक शकता अशें आमदारांचें म्हणणें. आयज आमचे भावांक थोड्यांकूय हांगा इफेक्ट जाता आनी हे इफेक्ट आतां कितली वर्सां जाली हो प्रोसेस रेल्वे मागीर 2012 कितें स्टार्ट जाल्ली ही रेल्वे प्रोसेस. आनी म्हाका दिसता आतां हांव 22 हांव एज MLA जाला आनी तेन्ना पासून म्हजे पयलीं लोक म्हाका जायते सांगताले बाबा, आनी हांव लोकांक कितें करतालो, हांव लोकांक विचारतालो बाबा तुमकां कितें जाय, एक्चुअली जाय कितें तुमकां. इफेक्टेड पीपलान देखून हांवें पयर बायट दिल्लें, इफेक्टेड पीपलान देखून आपण बाबा तुमकां कितें जाय तें आमी करून घेवया तें कडेन, हें आमी तेका सदांच सांगताले. आनी एवरी टायम येवन हांगासर हंगामा जाता हो तुमी पयलां, तुमच्या मिडियान तुमी हाडटा आनी एवरी टायम हाडटा. सोल्युशन एकूच कितें, तेन्ना जेन्ना इफेक्टेड पीपल आपयलें तेन्ना ते म्हणटाले डबल ट्रॅकिंग ना, आतां डबल ट्रॅकिंग नाका म्हणटाले, हो तेंगेलो मुद्दो आहलो. आमी म्हणलें सोल्युशन कितें काडून बाबा इफेक्टेड पीपलांक कितें डिफिकल्टी आहा ते आमी सॉल्व करता, पूण ते रेडी नासले. आतां सेम आतां त्या मुद्द्यार येनाय ते डबल ट्रॅकिंग नाका म्हूण हें वर्ड आतां कोण म्हणनाय. एक्सेस जायो लोकांक, एक्सेस आमी दिवपा रेडी आहाय. आमी केन्ना एक्सेस दिना म्हणून हांव काल सेमा देखून मेवलो. सेमांनी सांगलें जाती पळय तेका आमगेले लोकलान रस्तो दिवचो, वे दिवपा RVNLाकूय तेणी सांगलेलें आसा, इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा. मुजेरूय तेंका RVNLाक फोन केलो हो तेंका एक्सेस आसा तो तेंका दिवचो म्हणून. आनी आमी तेच सांगता इतलीं वर्सां. हांव MLA जालो 22 आज 4.5 वर्स जालीं. हांव तेच सांगता, पूण एवरी टायम येतना डबल ट्रॅकिंग नाका, डबल ट्रॅकिंग ना, डबल ट्रॅकिंग नाका. हे सोल्युशन कोण काडना ते ओपनली तुमी हेच सुवातेर सरपंच रिक्वेस्ट करता एक्सेस दिवचो म्हणून, आनी ते हातीक तोडटा आनी डबल ट्रॅकिंग नाका हे कशें म्हणपाक सोदता, ते हे कशें म्हणपाक सोदता हेचें तूं म्हाका सांग. आतां सोल्युशन कितें, लोकल प्रॉब्लम सॉल्व जावपा जाय, आमी सॉल्व करपा येयले. आतां म्हणलें हांव RVNL तेका आपयलें, हांव म्हणलें आतां मेवलें आनी तेका डिस्कस केलें बाबा कितें फ्युचर आमी कितें करपा जाय. हांवें तेका प्लॅन मागला, तुमी आतां कितें करपा सोदताय, तो आमकां एटलीस्ट प्लॅनूय जाय न्हू, तोंडान सांगलेंय म्हूण जायना बाबा कशें कितें लोकांक कशें वे मेळटली, कितली मिटर मेळटली. ते कितें म्हणटा ते पयले सावन म्हणटाले 1.5 मिटर रेल्वे दिता आनी 1.5 मिटर म्हणपा लागले ते प्रायवेट हातून दिये 3 मिटर करून ते रोड दिवपा रेडी आसले. पूण हें हितून जायना, बसना. म्हणटकच हांव कितें म्हणटा आतां हांवें हेका सांगलां बाबा तुमचो एक्झॅक्ट कितें प्लॅन तो दिये, कितें आमकां हें पळोवपा जाय बाबा कितें तो प्लॅन आहा तो लोकांकूय आमकां कन्विन्स करून सांगपा जाय यशेशें आहा. आतां मदें परत आनी येवन हें करूं नाका, डबल ट्रॅकिंग नाका, डबल ट्रॅकिंग नाका, तो आनी मुद्दे येना. पूण फकत हेजो येता ओके बरें आहा, पूण होच आमी प्रॉब्लम सॉल्व करूया लोकांलो. सोल्युशन आमी लोकांक बेश्टो चावून गायनाका, सोल्युशन आहा. ते सोल्युशन कितें आहा, लोकांक आमी प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवया न्हू. आमी हे पॉलिटिकली करपाक गेले जाल्यार पॉलिटिकली करून म्हाका कडेन जाय जाता, म्हाका कडेन जायते प्रूफ आहाय. तें सांगता तुका हांव टायम लिमिट हांव तेवूय भायर काडटलो. हें कोण आहा ते हितून टायम लिमिट म्हाका पयलीं सदां आमी लोकांक काम जावं दी, सॉल्व जावं दी. तर फुडली काडपाक हांव काडना, कित्याक म्हाका लोकांक पयलीं प्रॉब्लम सॉल्व जावपा जाय, सॉल्व करून दिवपाक जाय. जातलें म्हाका जातलें न्हू. हे भाशेन जर आमी कॉपरेशन जर लोकांक दिलें जाल्यार जातलें, 100% जातलें. आमचे बगले थोडे लोक येयले हिंगाचे हिंग सकयल मुखार थिंगा, आनी ते म्हणपा लागले आमकां येवोन वचपाक त्रास जाता. लास्ट टायम ती एक सिनियर सिटीजन बायल येयली, सो तेन्ना हांवें सगळें सांगिल्लें की सर थिंग मुखारी लोकांक वचपाक हें जालें. सो म्हणपा लागलो आपूण येवपा आहा हें चोवपाक, त्या दिसान आपूण पावना. सो तेका लागून आमी येयलीं हिंगा. आनी तेणी सांगिल्लें 1.5 मिटर करून लोकांक दिताय वाट, आनी तांकां त्या वचपाक जाय तांकां ते हें घाताय स्लॅब घालून दिताय. रस्तो जाय, सो कितें सोल्युशन काडलें. सोल्युशन तेणी आतां कितें म्हणलां 1.5 मिटर रेल्वे आपल्याक दिता. दे वान सर सांगता 1.5 मिटर तुमी दियाय, 3 मिटर एक्सेस मोटरेबल करुया मरे. थोडो लोक दिवपा आहा, थोडो लोक म्हणटा आमी हिंगा रावूं न्हय, आमगे कित्याक लँड दितले. सरान तांकां डे वन सोन इफेक्टेड लोक आहा न्हू तांकां आपयल्ले, आनी तेणें सांगलेलें की आपण 3 मिटर रोड करुया सायडीन.
1.5 मिटर रेल्वे दिता आनी 1.5 मिटर तुमी दिये सो 3 मिटर रोड जाल्लो सो हे सोल्युशन कित्याक घेवन बसनाय बेश्टे कोण हिंगा येताय बोवाड कोताय आनी कितें कोताय लोकांक त्रास जाताय हे गरीब लोकांक आमचो लोक हिना नुस्त्या मारपी त्या वादान लोक शेतां वचपी थोडो लोक भाटकार आहाय हे सगळे तुमी डिस्टर्ब कोताय आमचो वेलसांव पीस डिस्टर्ब कोताय डबल ट्रॅक बंद जाता डे वन तुमी सांगताले डबल ट्रॅक बंद कोताय म्हणून पंचायत बी सगळे तुमचे येयले पण तुमकां कांय जायना मरे वयरेन लोल्या मातशें सांगता आमी JCB घेवन येयले हे सगळे काण खूंय वताय उडयताय खूंय रस्त्याचे कोणा घाताय म्हूण कितें उलोवपा इजी तें कोण 1.5 मिटर हें दिताय म्हणून सांगलें म्हणून चूप आयिल्लें तें नाय सर सांगलें आमकांय थिंग वचोंक मेळना आमकां मातशें पांया वाट मातशें हें करून स्लॅब घालून दी म्हणलें सरान सांगलें ओके म्हणून तुम्ही हॅप्पी आहात सरांनी हय हय